जो प्रत्येक जो कार्यकर्तो आसा तो काँग्रेसमॅन आसा वाळपय जो आमचो वोटर आसा हांव तांकां सांगपाक गेलां की आमी तुमचे बरोबर आसात। हांगा कोणूय येवन कोणूय वचो काँग्रेस पक्ष वाळपय उबो जातलो परत। आमची पक्ष संघटना मजबूत जातली, आमची मेंबरशीप आमी आनी एग्रेसीव करतले आनीक आमचे वॉर्ड कमिटीज रोखडे जातल्यो आनी तेजे नंतर आमी बूथ कमिटीचेर लक्ष दितले। कोणाक हांगा चिंता करपाची आनी भिवपाची कांयच गरज ना आनी जंय खंय अन्याय जातलो कोणाचेर तेन्ना आमी खास तेजे बरोबर आमी उलयतले। मेसेज इज व्हेरी क्लियर म्हाज्या अपॉइंटमेंटा नंतर आनी देशभर आमी नवीन चेहरे हाडटात, युवा फेसीस हाडटात। आयज आमी जे सगळे भुरगे मुखार सरल्यात गोंयभर, म्हाजे बरोबर ते खुबशे आसात, सगळे तरणाटे आसात आनी ते तरणाट्यान येवनूच ही येवजण आमी मुखार व्हेल्यात, जे येवजणी मार्फत आमी हांगा आयज पावल्ले आसात। सो खुबशे तरणाटे काँग्रेसीक एट्रॅक्ट जायत आसात। आमी मागणी करतात आमचे जे कार्यकर्ते थोडे कुशीक आसात ते कार्यकर्तो म्हणजे आमचो एक खामो, ते कार्यकर्त्यांक परत पक्षांक जोडपाचें आमचें काम आसा आनी त्या कामा खातीरच आमी आयज ही चळवळ गोंयभर केल्या आनी त्याच उद्देशान आमी आयज वाळपय आसा व्हरपा पडटा। सो हांगा हॉस्पिटल आसून फायदो ताजो कांयच जायना। सो आमी सरकाराचेर दबाव हाडपाक प्रयत्न करतले की हांगा हॉस्पिटलाची सुविधा दियात, एम्ब्युलन्स फॅसिलिटी सारकी ना, 108ची फॅसिलिटी सारकी ना, त्या खातीर हांगसरले जे लोकल आमदार आनी हेल्थ मिनिस्टर आसा म्हाका दिसता तेणी चड लक्ष दिवपाचें हांगा गरज आसा।